62nd लिबरेशन डे सद्याक सेलिब्रेट करता आमी एंड रायट नाव आमी वास्को आसा आनी चिखले हांगासर जेन्ना आमी परेड जाल्या उपरांत एक स्पेशल विंटेज एंड क्लासीक कार रॅली जावपाची आसा आनी ह्या निमतान आमच्या बरोबर आसा गोंय राज्याचे मंत्री पंचायत मंत्री एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमचे मॉविन गुदिन सर आमच्या बरोबर आसा. सर वेलकम टू द शो. सगळ्यान पयलीं सर तुमचे विशीज आमच्या गोंयकारां खातीर 62nd लिबरेशन डे आमी मनयतात, तुमचे विशीज. सगळे गोंयकारांक हांव उनुनीत परबी दिता 62nd गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेशन्स वॉट वी आर हॅविंग. एज पार्ट ऑफ दॅट आमची विंटेज कार रॅली, क्लासीक कार रॅली आसा. आतां हीच तूं पळयता एक मर्सिडीज कार इतले पयसून ते आयला आनी दाखयता तेंचें पॅशन. आय वॉन्ट दीस पॅशन टू कंटिन्यू फॉर एवर. आनी लोकां जी खबर ना ते खबर आसपा जाय केन्ना केन्नाच्यो गाडयो इतले बरे भाशेन मेंटेन करप. इट इज नो इजी टास्क. दॅट पॅशन शूड बी देर. वायल टुडे वी रोम इन द मोस्ट मॉडर्न कार्स, very fast cars. At the same time, how this whole thing evolved in terms of cars, we should know. I think we should know how it all evolved, and that's why these particular functions are being organized. I'm very happy to organize this function along with all of the organizers who helped me organize this thing, and I think it will continue even in the years to come. सर वास्कोन जाताना एक बरी गोष्ट जाता कारण आमी लिबरेशनचे जे ट्रिटी जे सिग्नेचर जाले ते वास्कोन जाले. वास्को हॅज इट्स लायक हिस्ट्री आसा आमच्या गोंया खातीर आनी अशा तरेच्यो रॅली जेन्ना विंटेज हेरिटेज किंवा रॅलीज आमी म्हणटा वास्को खातीर तुमी कितले इम्पॉर्टंट पळयतात? सगळे म्हणटा अरे सगळे पणजे आसा, सगळे नॉर्थ आसा. म्हाका रिवर्स प्रोसेस जाल्लो जाय. रिवर्स प्रोसेस म्हणजे सगळे मुर्मुगांव येयल्ले जाय. म्हाका शोकेस करपा जाय मुर्मुगांव कितें आशिल्लें. इवन टुडे वी आर द इंडस्ट्रियल कॅपिटल. वी हॅव द बेस्ट पोर्ट, वी हॅव अ एअरपोर्ट, वी हॅव द रेल्वेज. वॉट वी डोंट हॅव. And as you know, the surrender treaty also was signed in our own city of Vasco da Gama in Murmugaon Taluka. हे लोकांक खबर ना. At least vintage thoughts should come back. As I mentioned, to know about our liberation, it will happen only when events like this take place. Because I believe one thing: if you need to drive a message, you need to drive a message through music and dance, through classical functions like this. I call it a class function instead of calling car, because people will get to see. You see the rush that is there everywhere. People are going around the cars, seeing it, and when it goes through the city and other places, you will again see the same thing. Seeing it on television, people get more enthused. So that is what we need. सर तुमकां कितलें आवडटा? तुमी म्हाका दिसता हे कितलीशींच वर्सां तुमी घडोवन हाडटात विंटेज कार रॅली. I have a lot of passion. Okay, all the best, all the best. I have a lot of passion for these old cars because it is, as I said, showcasing what was there in the past, what is there at present, and it helps us to go back on the journey to how the whole, how we as a state, how we as people, how we as different inventions coming have progressed progressively. सर तुमकां कितें फरक दिश्टी पडटा? ही गाडी आमी पळयतात, आमचे सगळे जाण लोक हांगासर पळयता खरे पण तांचे डिझायन, तांचो मेक आनी आयच्यो कार्स. तुमकां तुमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा. If you look at this car only, I think there was more style that time. And the amount of mechanical things available, amount of R&D that has been done now was never done that time. So in spite of that, having such a classic car, it speaks volumes by itself. ओके सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी जशें उलयताले आमी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली गाडयो चलयतना. आयज तुमकां कितें फरक दिश्टी पडटा इन टर्म्स ऑफ ड्रायव्हर्स म्हणू शकता और व्हेकल चलयता आसतना? आज लोक तुवें पळयला रस्त्यार येयले काय तांकां दिसता फास्ट कार्स आसले कारणान फास्ट चलोवपाचे, कांय शिस्त पाळप ना, ट्रॅफिक रुल्स पाळप ना, आनी ताका लागून एक्सिडेंट जाता, लोक मरताय बीन. आय थिंक इट इज नॉट अ गुड थिंग टू हॅव पीपल dying on the roads. I think it is high time we follow the rules, and ताका लागून न्यू मोटर व्हेकल एक्ट हाडलें. हेच कारणाक लागून हाडलेलें की एकदां रुल्स सगळ्यांनी फॉलो केले म्हाका दिसना खंयचो एक्सिडेंट जातलो म्हूण. लोक रुल्स फॉलो करपाकूच सोदना. हे आय थिंक द न्यू अवेकनिंग हॅज टू बी देर. हे अशें डिस्कशन करून रॅली ऑर्गनायज करून ही मेसेज पास करपा जाय की बाबा you drive, but you follow the rules, you know. If you follow the rules, you follow the traffic signals, there will be no accidents. You are sometimes even getting drunk and coming on the roads. What are you doing? You are a bomb on the roads, what I am saying. You are going to kill yourself and kill others. What is happening today?
सो दॅट थिंग शूड बी समथींग ऑफ द पास्ट. इट शूड नॉट हॅपन. सो एक गोष्ट पळोवपाक मेळटा की जे ओनर्स आसा विंटेज कार्स ओनर्स तांकां एक पॅशन आशिल्ले गाडी रस्त्यार सारकी चलोवपाची बीन आनी गाडयो सारक्यो दवरपाच्योय बीन. कशें पळयता तुमी ते? ते तूं पळय न्ही, ह्यो पोरण्यो गाडयो हो विंटेज कार जे आमी म्हणटा कशें काय बरें ते दवरता, इतले त्रास ते घेता, काळजी घेता आनी काळजी घेयला म्हूण हे कंडिशनान ते उरला आनी चलोवपाचे स्थितीन आहा. आनी तेच तरी म्हाका दिसता मेसेज अशी गेली की गाडयो दवरतना, गाडी चलयतना रस्त्यार कोण येता तेजी आमी काळजी करपाक जाय. एक्सिडेंट जावपाक दिवपाक जायना, तेन्ना सगळें सारकें जातलें. तें जायना एक एकदां. तेच म्हाका दूख लागता. सो तुमी आतां इतल्यो गाडयो पळयल्यो, वीच इज युअर फेवरेट? I think everything has something special. You look at this car, it's a small mini car. It has something very special. It is mini. Small is beautiful, Mulla. It is something like that. So you have this other car, which also is equally beautiful. Understood? न्ही, आमच्यो आदल्यो गाडयो आसल्यो आनी मॉरिस कार आसले ते सगळे हे कार एक टायमा प्रिफर करताले. सो ते भाशेन टेस्ट प्रमाणीत गाडयो मेळटाल्यो आनी वेगळ्यो वेगळ्यो गाडयो मेळटा. एक गोष्ट पळोवपाक मेळटा, खूब पयशे सुदारले जाल्यार आयज ह्यो गाडयो नवीन घेवपाक मेळना. हय, हे कोण विकपाकूय सोदना न्हू. दे आर प्रायसलेस. बाकी गाडयो कितल्योय मॉडर्न जाल्या हाय. या 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 हे पळय ही सुद्दां to maintain it, it's not a joke. You won't get the parts. You have to really hunt for it and look out for particular this to keep it on the road. So it is passion which drives you. असलेच पॅशन हांव लोकां लागीं मागता आसचें की रस्त्यार आमी एक्सिडेंट करपाना, दुसऱ्या मारून उडोवपाना आमचे मिस्टेकी लागून. तें पॅशन तरी लोकांन आपले मदें हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता एक्सिडेंट कमी जातले. सगळ्या रस्त्यार गाडी चलोवपाची एक आवड कशी जातली. बरोबर. म्हाका दिसता आयज आमी जेन्ना लिबरेशन डे मनयता तेन्ना खरेंच एक बरी मेसेज सरा कडल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा, जे आमी आमचे दायज कशें दवरपाक जाय. यूथ जे आसा तांकां कितें सांगपाक सोदता? हेरिटेज सगळें कितलें आसा ते ह्यो दवरपाकूच कितले त्रास पडटा. अंडरस्टूड न्ही. आनी चकचकीत अशें दवरप म्हणल्यार हे हांव म्हाका एक काळजी आसा आनी हांव जाणा की जो मनीस अश्यो गाडयो बऱ्यो मेंटेन करता ताका रोड डिसिप्लीन खबर आसतलेच. ते केन्नाच एक्सिडेंट इनवॉल्व आसपाना म्हाका तरी दिसना. बिकॉज दे नो वॉट इट इज टू मेंटेन अ कार. हाव आय वील नॉट हॅव अ एक्सिडेंट. एक चॅप गायल्या चॅप काडपाकूच आनी परत हे स्थितीन हाडपाक कितले त्रास पडटले. हिंगा लोक ह्यो न्यू गाडयो येयल्या तो स्पीड आहा म्हूण इतले फास्ट चलयता आनी आपल्याकूय चॅप मारून घेता आनी लोकांकूय चॅप घालता. तेंचे हेल्था हाडां मोडटा नाजाल्यार आनी कितें बँड मोडटा. अशें जावपाक जायना. सर ही एक आमी पळयलेली एक म्हाका दिसता खूब बरे तरी अशोक पळय ही आमचे मंजुनाथ दुकलेची पळय मुद्दम ही सांबाळपाक इतले त्रास पडटले. इट इज नॉट अ जोक टू मेंटेन दीस. ही ती फुडली व्हेकल आहा. इवन टू मेंटेन दीस इट्स नॉट अ जोक. Unless that passion drives you, it is impossible to sort of maintain this particular this. तूं पळय मुद्दम हेका कितले त्रास पडटले मेंटेन करपा आनी अशें रस्त्यार हाडपा आनी हिंगा पुरण पावोवपा. बिकॉज दे हॅव द पॅशन, इट इज पॉसिबल. बरोबर. म्हाका ताका कार्यत म्हणटात आनी एक गोश्ट कार्यत न्हू ती कार्यत दुसरे भाशेन. कार्यत ती दुसरी. हो पळय हो ट्रक अजुनूय रस्त्यार आहा. या हो पळय तनावडे म्हण आमचो वास्को अजुनूय हो ट्रक चलयता तो. हय रस्त्यार आहा. तो तेजेरूच जोडटा, तेजेरूच भाडी मारता आनी आतां चकचकीत पळय न्यू टायरूय घातला. बट vehicle is old, so it shows that he is maintaining it. It's really heartening. गाडयांक हे लागपाना कितें टॅक्स ना, टॅक्स फ्री आनी तुमगे ती टॅक्निकल कसली सर्टिफिकेट लागता ती आमकां फिटनेस सर्टिफिकेटूय ना असो गव्हर्मेंटान रूल काडला. सो म्हाका दिसता तुमचे कडल्यान जाता तितलो प्रयत्न जाता ह्यो गाडयो सांबाळून दवरपाक, कारण हे आमचे दायज आसा. या म्हाजेच कडेन न्हू आमचे युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीजी तेजे कडेन सन सगळ्यांक तो एक्चुली एक एडवायजरी कशी गेला तुमी तुमचे मोटर व्हेकल एक्ट हें करा आनी सांबाळा गाडयो. तेणी तांकां आश्वासन दिल्लें. पूण हांवें तेज्यान पयलीं बीन हांकां सांगिल्लें की गाडयो सांबाळटा तुमकां आमी डेफिनेटली रुल्स जे दुसऱ्या लागू जाता लागू जावपाक दिवपाना. आनीकूय हांव कितें मोटर व्हेकल्सान एक्टान चेंज करून आनी बदल हाडपा जाय तांकां सोंपेपण दिवपाक आय वील बी डुईंग इट. बिकॉज नॉट जोक टू मेंटेन दीस कार्स and the way they drive their passion. We get to see and we are also passionate, but they take the trouble. So with little bit what government can do, I will be doing. Te korpakut jay. Yeah.
एक सर तुमची मॅसेज आयच्या युथां खातीर, कारण हे पॅशन पळयल्यार तर एक खरेंच बरें दिसता की जे ओनर्स आसा, जे ड्रायव्हर्स आसा, तांचे कडेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली. मॅसेज युथां खातीर आयची. सी ती मॅसेज तूं कसो चिंतता ते प्रमाणे आसा. आतां ही ओल्ड गाडयो, क्लासिकल गाडयो, विंटेज कार. विंटेज म्हळ्यार कितें ओल्ड. इफ यू लिसन टू द एडवायस ऑफ ओल्डर पीपल, दे हॅव एक्सपिरियन्स, दे नो वॉट इज गुड, देन द यंगर पीपल, द youth will definitely do good deeds, because they will listen to the advice of elders. Elders will never give you advice to do something bad. And the negativity what I see in society today will become less. Automatic ते negativity पसरपाचे कमी जातले. हे असले इव्हेंट करप म्हणल्यार सगळे वतान बरें. आतां सी विथ सो मच ऑफ पॅशन इन द हॉट सन, सो मेनी पीपल आर देर वॉचिंग इट. इट्स नॉट फॉर नथिंग. सो इट्स पॅशन वॉट ड्रायव्स यू. ना वतां कोणा रावपा जाय. सो that is what is necessary to create a ecosystem where good things happen. This is a very good thing happening, and that too on the 67th, 62nd this Liberation Day. I think it augurs very well. समजलो न्हू. 62 वर्सां जेन्ना आमी फुडें सरता आनी 61 वर्सां आमकां कंप्लीट जाता गोवा लिबरेशन डेयाचे, असले करप म्हणल्यार हांव समजता खूब योग्य. आनी ते कितें तरी एक बरो संदेश गोंयकारांक पावयतलो. आनी पावयतलो की मुर्मुगांव तालुकानूय की खूब बरें जाता म्हूण, दाबोले खूब दुसरेच भाशेन वेगळे वेगळे वस्तू जाता म्हूण. नाजाल्यार कितें उठसूट पणजेचेच लोक उलयता, उठसूट नॉर्थाचे उलयता. हांवें पयले हे फाटी इलेक्शन जातकच म्हणलेलें आय विल मेक समथींग एक्सेप्शनल हॅपनिंग. तशें म्हाजें एक जॉगर्स पार्क आहा. पणजेसून लोक येता, मडगांवसून येता, म्हापसासून लोक येता. आतां आनिकूय हांव तेजे बरें विस्तार करता आनी 10 कोटी सुमार आमी मोडटात. ते जॉगर्स पार्क जाले काय आनिकूय लोक येतले. ते म्हणटात असले गोंयान हुयना. सो हे भाशेन आनिकूय वस्तू करपाचें म्हाज्या मतीन आसा. आनी तें केल्यारूच म्हाका दिसता वालोर येतलो. आमी म्हणटा न्हू वालोर येयलो, मुर्मुगांव तालुका, दाबोले वालोर येयलो. ते भाशेन म्हाका केल्लें जाय. म्हाका दिसता सर आमी जेन्ना 61 वर्सां कंप्लीट जाली म्हणटा, पूण 61 वर्सां फाटीं जर वचत न्ही जाल्यार 19 डिसेंबर 1961 हाजे एक दीस पयलीं आमी वास्को जो तुमचो मुर्मुगांव तालुका आसा तातूंतलो म्हत्व म्हळ्यार एअरपोर्ट जो खूब क्रुशल आशिल्लो इंडियन एअरफोर्सा खातीर, तांच्यांनी तो दवरपाक कसो जाय ताजेर विचार केलो. MPT ताचो हिस्ट्रीन आमचो एक बरो उल्लेख आसा. एन्ड देन अगेन जी ट्रिटी सायन जाली ती सुद्दां. सो ह्या पुण्यभुमीचेर तुमी जेन्ना एक मॅसेज दिता नव्याचें आनी पयलींचें समीकरण करून आनी ही मॅसेज, सो थँक्यू व्हेरी मच तुमी टायम दिलो म्हणून. नेसेसरी. कित्याक मुर्मुगांव एकदां थोडे म्हणटा कितें आहा रे मुर्मुगांव, कांय ना म्हणजे ड्राय सिटी, आतां थिंगा कांयच ना. अरे तुमकां जाय वसा पणजे. हांवूय पणजे एक टायमार रावपा आसलो, तो परत पावलो चिकले रावपाक. खूंय रावता तेजेर ना, तसो हांव म्हाज्या नॉर्थाकूय रावता, साळानूय रावता. मोग आसपा जाय त्या जाग्याचो. आनी गोंय म्हणल्यार आमचें धाकटुलें. सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ गोवा इज इम्पॉर्टंट. बट डोंट रन डावन अ प्लेस which has so much of history. And this is recreating history. By doing this we are recreating history. Yeah, that is what is necessary. आयच्या भुरग्यांक जी मॅसेज गेल्या वाय दीस विंटेज कार रॅली सुद्दां वयतली हेज्यान फुडें सुद्दां, ती म्हत्वाची आसा. सो थँक्यू व्हेरी मच तुमी टायम दिलो म्हणून. देव बरें करूं सर. थँक्यू. थँक्यू सर.
गोंय मुक्ती दिनाच्या निमतान एक स्पेशल विंटेज कार रॅली आमी वास्को हांगासर पळयली. आमचे बरोबर आसा गौतम पै काकोडे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा अँड दी प्रेजिडंट ऑफ जो आयज ऑर्गनायझेशन जे केल्लें आसा गोवा विंटेज अँड क्लासीक व्हेकल क्लबाचे प्रेजिडंट आसा. सर कितें उद्देश आशिल्लो ही ड्रायव्ह घडोवन हाडपाची? आमकां गोंयचे माननीय उद्योग मंत्री तशें गोवा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री आशिल्ले आमचे माविन बाब गुदिनो तांणी आमकां आमच्या क्लबाक इनवायट केले आनी आमचे सांगलें की गोवा लिबरेशन डेच्या निमित्तान आमी हांगा चिकाले इव्हेंट करपाचो येवजिला तेन्ना तुमचें आमकां सहकार्याचें म्हणून. गेल्ले वर्साय आमी चिकाली इव्हेंट केल्लो. ताजे पयलीं आमी पणजे सेक्रेटरिएटा कडल्यान पॅलेस टू पॅलेस म्हणून इव्हेंट केल्लो. आमचो क्लब रजिस्टर क्लब आसा 2019 अंडर द लिडरशीप ऑफ लेट अवर जितेंद्र देशप्रभू ताज्या मार्गदर्शना खाला आमी क्लब रजिस्टर केल्लो. आमचे 10 जाण सुमार ट्रस्टी आसात. कृष्णकांत कामत तो आमचो ट्रस्टी, मागीर एडवोकेट निनाद कामत, मिस्टर वैभव तांबा, तशेंच मिसेस देशप्रभू लेट देशप्रभू आमच्या जितेंद्र बाबाची मिसेस ती बी आमची ट्रस्टी आसा. आनी आमचो एक उद्देश असो की जितल्यो पणज्यो जुन्यो गाडयो आसा त्यो रिस्टोर जावच्यो. जे कोणा कडेन आसा तांकां एक उत्तेजन येवचें की गाडी रिस्टोर करची म्हणून आनी गाडयो रस्त्यार हाडच्यो. तातूंत आमकां गोवा गव्हर्मेंटाचो तसोच सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो खूब सपोर्ट मेळ्ळा आनी खुबश्यो गाडयो गेल्ल्या वर्साहून ह्या वर्साय गाडयो खुबश्योच आमी ह्या वर्सा पळयल्यो आज. आनी आमकां एप्लिकेशनाय बी हें करची पडली, स्टॉप करची पडली बिकॉज ओवरवेल्मी रिस्पॉन्स. गोंयच्यो गाडयो खूब आयल्यात, त्या भायर गोंयचे भायल्यान पुण्या, बेळगांव तशेंच बेंगलोर साकून सगळ्यो गाडयो आयिल्ल्यो आसा. मिस्टर विवेक गोयंका तो आयिल्लो आसा, डॉक्टर रवी प्रकाश तो आयिल्लो आसा आपल्यो गाडयो. म्हज्यो 4 गाडयो आसात. अश्यो खूब जाणां प्रत्येक ट्रस्टी कडेन आमच्या तांचे कडेन गाडयो आसात. अश्यो गाडयो आयिल्ल्यो आसात आनी उद्देश इतलो की पोन्न्यो गाडी रिस्टोर केल्ल्यान गाडयो रिस्टोररांकूय काम मेळटा गोंयकारांक आनी मॅसेज वता की पोन्न्यो गाडयां पयलीं गाडयांचें हें कशें आशिल्लें. आज तुमी पळयले आसतल्यो कमर्शियल व्हेहिकल, पब्लीक व्हेहिकल आनी फायर ब्रिगेड दॅट इज सेफ्टी, ह्यो तिनूय गाडयो त्या वेळार कश्यो आशिल्ल्यो, लोक कशे बसून वताले हें आमकां आज पळोवपाक मेळ्ळें. आनी जुन्यो गाडयां पयलीं एअर कंडिशनींग ते फेसिलिटीज कांय नाशिल्ल्यो. गोंय कितलें थंडसायन जावं कशें आशिल्लें, एनवायरमेंट कशें आशिल्लें. बिल्डूय तसो स्ट्रॉंग आशिल्लो पयलीं गाडयांचो बिल्डूय थिकनेस ऑफ द मेटल हें सगळें मेटल बॉडी आसताली, फायबर प्लास्टीक कांय नासतालें. आमच्यो आज सगळ्यो गाडयो पळयल्यार तुमकां सगळें मेटल दिश्टी पडटा, फक्त प्लास्टीक म्हणटा कांयच ना. चडांत चड आसल्यार वूड आसा पूण प्लास्टीक मटेरियल कांय यूज करनात आनी सेफ्टी वायज सुद्दां बरी स्ट्रॉंग आसता. ते गाडयांक पळोवपाक अशें भायल्यान हे दिसता पूण भितरल्यान तांकां सेफ्टी एक्सेप्ट म्हणल्यार बिम्स बी हाजी आसात, मर्सिडीसा जावं कॅडिलॅक जावं, मागीर ताका सेफ्टी खूब आसा भितरल्यान. ते आमकां आतां एअर बलून आयल्या पूण ते एअर बलून नासताले पूण सेफ्टी सायड गाडी खूब स्ट्रॉंग आशिल्ल्यान सेफ्टी तांचे लेंथ फ्रॉम द ड्रायवींग सीट टू फ्रंट बॉनेट पर्यंत तुका गॅप कांय न्ही 1 मिटरा वयर चड आशिल्ल्यान गाडयेक खूब सेफ्टी आसा. ओके, सो आमी वदळच्यान पळयतात इतल्यो सगळ्यो विंटेज कार्स, आमी तांचे मेक लूक सगळे पळयले. म्हाका दिसता इतले सुंदर पयलींच फिदा जावप. बट आमचे बरोबर बाई आसा. बाई, म्हाका सांगात एक पॅशन आसता गाडयेचे आनी त्यो सांबाळून दवरप हे सगळ्यो गोश्टी वेगळ्यो पूण पॅशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका तुमच्या टिशर्टाचेरूय दिश्टी पडटा क्लासीक 90s. कितें आशिल्लें पॅशन गाडी आनी विंटेज ते सुद्दां? भुरगेपणांच्यान मर्सिडीसाचो एक स्टारा बद्दल एक वेगळेंच हें आशिल्लें. सो ती पॅशन आतां वयर सरता आनी पयलीं ह्यो गाडयो मेळनाशिल्ल्यो, इम्पोर्ट आशिल्ल्यो. सो पळय आमच्या भुरगेपणांत फिएट आनी एम्बेसेडर, सो ह्यो इम्पोर्टेड गाडयो. सो ते जे भितर पॅशन आशिल्लें तें आतां भायर सरता. सो आयज रॅली जाली प्लस गाडयो तुमी मेंटेनन्स तेजो आसता हें सगळ्यो कशें कितें सांबाळटात? मेंटेनन्स करपाक खूब डिफिकल्ट. एक तर पार्ट्स मेळना, मेळ्ळ्यारूय खूब कॉस्टली. सो खूब पेशन्स जाय पडटा.
पेशन्स खूब आनी पुणून लकिली आमकां बरे मॅकानीक मेळ्ळे आनी टायम टू टायम जाता गाडयो सगळ्यो टायम खूब दिवचो पडटा. एक हांवें पळयल्या जे विंटेज कार्स आसा न्ही ते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. फॉर एग्जाम्पल गाडी चलयतना रस्त्याचेर गाडी सांबाळप गाडी मेंटेन करप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खंयच्यान येता? ती ओवर द इयर्स तूं भुरगेपणाच्यान जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना आनी कितें आसा ह्यो लागली जाल्यार हाजें कांय मेळपाचें ना. दिवो फुटलो जाल्यार गाडी भितर दवरपाची. सो तो एक भंय आसून सो ते भितरल्यान तुज्या तो भंय आसता आनी त्या खातीर स्लो चलप जाता. हरशीं म्हणून आमी स्लोच चलयता गाडी. चलय म्हाका दिसता एक तितलोच फॅन आसा गाडयांचो. येस तुजी फेवरेट ब्रँड आनी कार? आय वूड से मर्सिडीजूच. सो पास ऑन जावपाची शक्यता तूं फुडें गाडी तशी आसतली आमकां इन नेक्स्ट 25 years? मोस्ट लायकली विथ न्यू एडिशन्स. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यो विंटेज गाडयो आमी पळयता आसतना एक गाडयेचेर सगळ्यांचें लक्ष गेलां आसतलें, जो ट्रक आमी पळयल्लो. आनी येस आमी फिल्मांनी बीन हे ट्रक पळयल्ले, बट प्रत्यक्षात हो ओल्ड असो ट्रक विंटेज ट्रक पळोवपाक आमकां भाग्य आज आशिल्लें आनी ते सफल जाले बाब अजय तनावडे हांचे लागून. सर म्हाका दिसता सगळ्यात पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन्स इतले वर्स. आनी अशें आयकपाक येलें की तुमी आजुनूय ती कंटिन्यू चलयता. मेंटेनन्स सगळ्यात पयलीं थंयच्यान येता कारण दॅट इज द मेन इम्पॉर्टंट पार्ट. कसो कितें करता? मेंटेनन्स चड नासता तिथे, पण कितें जाता आतां मातशे स्पेर पार्ट्स मेळपाक मातशें प्रॉब्लम जाता कित्याक ते गाडयो आतां ना आनी ताका लागून मातशें खंय खंय फिरून मातशें चड पयस वचून म्हाका ते मेंटेनन्स करपा खातीर जे गरज सामान आसता ती हाडची पडटा पयस. आयच्या जर जगान पळयत जाल्यार कोणूय शिफ्ट जातात की बाबा टॅक्नॉलॉजी ट्रक्स आयल्या, टॅक्नॉलॉजी बरे बरे आशिल्ले ट्रक्स आयल्या. तुमी ते न करता आजुनूय ते हेजेर आसा, कितें आशिल्लें रिजन? कारण म्हाका ती गाडी खूब आवडटली, कारण म्हाजी ती बापायची गाडी आनी म्हाका ती गाडी पयलीं पासून खूब आवडटा. पण ते गाडी पासून हांवें दुसरी आनी म्हाजे कडेन गाडयो आसा. हय ट्रक गाडी केन्ना ते करूंक ना. म्हाजे ड्रायव्हर ते म्हाजे म्हणटा आपल्याक ती गाडी दी मातशें आपण चलयता. म्हणटा ना बाबा तूं तुजे का दिल्या तीच तूं चलय, हांव ही दिना. कित्याक मेन म्हणल्यार पार्ट्स मेळना. एक्झॅक्टली कळ्ळें न्ही कितें जालेलें. आतां फाटल्या दिसान शुटिंगाक दिल्ली हांवें गाडी नाना पाटेकर द कन्फ्युजन पिक्चराचें नांव आनी तातूंत ते शुटिंगेक घेतलें ताका लागून ती मातशी फुडें डेंट येयला ताका लागून ते लागता मनाक मागीर मनाक लागता. म्हणटा हांवें सांगिल्लें हांव चलयतां पण तो म्हणपालो नाका आमी इतले पयसो आमचे ते हे हाडटा आनी ते हाडटा आनी आमी म्हणपालो तांकां खर्च करता. ताका लागून म्हणपालो म्हणलें बरें चल. आनी ते अमीत म्हणून आसलो पळय तेणें गोंयान तो हे करता तेणें म्हाका तेंच्यांनी हें केल्लें की यो तूं गाडी घेवन यो करून तेन्ना हांव गेल्लो. बट हो पॅशन खंयच्यान आशिल्लो तुमच्या मदीं? आतां एक हां ओके जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना बापूय म्हाका गाडी दिनासली. तेन्ना हांवें कितें करप ही गाडी फुडें घेवप मातशी फुडल्यान धुवप फाटी करप अशें करून हांव ती म्हाका खूब लायक जालें आनी तेन्नाच्यान म्हाका सामकी ती गाडयेची आवड जालो. तेन्नाच्यान हांवें ती गाडी हातांत घेतली आनी आज मेरेन चलयत आसा. देवाचे कृपेन दामोबाचे कृपेन ती अजून मेरेन चलता आनी बरी चलता. इवन म्हाका प्रस्तान मागीर पुलीस RTO सुद्दां म्हाका खूब हेल्प करता. केन्नाच म्हाका तेंच्यांनी अशें की अजून मेरेन तालांव दिल्लें अशें ना. इतलें म्हाका गोंयां बरो हांव म्हणजे गोंया बरो हांव फिरता ही गाडी घेवन पण केन्नाच म्हाका पुलिसान बी अशें केन्ना त्रास करूंक ना किंवा ना RTOन त्रास करूंक ना. इतलें म्हाका बरें तेंचे कडसून प्रोत्साहन मेळटलें. एक रिस्पेक्ट सर तुमच्या खातीर कारण एक जनरेशन वायज पास ऑन जाल्ली गोश्ट अशी सांबाळून धरप आनी आमच्या खातीर कारण आमकां कितें तरी नवीन पळोवपाक गावता शिकपाक गावता. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. सर हांव तुमच्या कडल्यान सुरू करता. उद्देश कितें आशिल्लो अशा तरेचे एक रॅली घडोवन हाडपाक? पळय बेसिकली कशें आसा दीस इज आवर हेरिटेज. So now when we do all this kind of events, people start realizing the importance of the vintage cars. And सगळ्यांकडे vintage गाड्यो आसा. So with this drives whatever we do, तातूंत भितर लोक आपल्यो गाड्यो परत रिस्टोर करून परत they want to get back on the road. That is the whole motive. Just save the heritage. So response कसो आशिल्लो? Very good. We had close to 50 odd vehicles and you can see the kind of participation what is there for the event. You must have also seen the इव्हेंट हाऊ इट इज हॅपनिंग. एक पॅशन आमकां पळोवपाक मेळटा सर. एक पॅशन गाडयांचें अशें न्ही जाल्यार एक सेफ्टीचें म्हणा किंवा एक नवीन कितें तरी करपाचें कशें पळयता हें पॅशनी कडेन? एक्चुअली मेन पर्सन बिहायंड दीस ऑर्गनायझेशन मिस्टर बाबू कामत. एक्चुअली विंटेज ऑलमोस्ट मुवमेंट डेड केन्नाय कार्नावाला एक दोन गाडयो दिश्टी पडटाल्यो बट बाबू कामत इनिशिएटेड दीस थिंग इन 2016. We organized an event for GTDC wherein we organized almost 84 cars and it was organized at Inox in Inox Courtyard and it was a huge success. People from Nagpur, Bangalore, Mumbai
even Ujjaiwada they drew down. And it was a grand success. So a lot of awareness has been created, and after that event, people have started restoring their cars. That's a huge achievement. सर आयज रिस्टोरेशन जेन्ना म्हणटा तेन्ना विंटेज गाडयो रिस्टोर करप आनी ते मेंटेन करप भरपूर कठीण आसा हे सगळ्यांक खबर आसा. कशें कितें सफल जाता? लॉट ऑफ एफर्ट्स घालचे पडटा आनी मेकॅनिकूय बरें सोदून काडचे पडटा, पार्ट्स सोदून काडचे पडटा. यू हॅव टू सिक्युअर पार्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, and that is the most difficult thing. But because of the passion and because people have that inbuilt passion and sarkets overpowering passion, they take time out to spend time with their vehicles, get parts, get proper persons to work on their cars and put them in working order. आता तुम्ही आज पळयल्यो आसा थोड्यो गाडयो आयिल्ल्यो आसा बेंगलोरच्यो, थोड्यो पुणेच्यो, थोड्यो बेळगांवच्यो आनी थोडे मुंबयच्यो, अश्यो गाडयो आयिल्ल्यो आसा. गोंयच्योय गाडयो आतां तयार जातात आनी आतां अशे हे आमी इव्हेंट करतात लोकांक प्रोमोट करपाक, लोकांक इंट्रस्ट जागृत करपाक.